हे धर्मा प्रमाणे चल्ला. हेजेर म्हाका दिसता प्रत्येक आज गोंयच्या हिंदून जागे जावपाची गरज आसा. अखेर खंय तरी मुर्ती हालोवपाचो मार्गाचेर ऑलमोस्ट आसा. आता फुडें कशें कितें? हांवें आत्तां कलेक्टराक फोन केल्लो, तिका सांगला की ते बंद कर, कित्याक तांकां लिगल पद्दतीन दाखोवनी मरे. जर तर हायकोर्टाची ऑर्डर आसा मुर्ती काडपाची जाल्यार ती दाखोवनी न्ही. स्थानीक लोकांक ज्या इतली वर्सां ते देवस्थान मुर्ती स्थापन केली तांकां योग पद्दतीन कितें तो निर्णय घेवनी. कित्याक हे कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या हातीन घेता आनी कित्याक म्हाका समजना तो पुलीस DYSP सकाळच्यान हांव पळयता की तो कोणाच्या सायडीन आसा. पण ह्या सगळ्या हाचेर खंय तरी कार्तिक कोंडेकराची गरज आसली येवपाची, हांगासर प्रेझंट रावपाची. कित्याक तेणें खंय तरी सगळ्यांक हें सांगपाची गरज आसली. म्हाका दिसता आमी तातूंत डिटेलान या नाका, पूण आज एक हिंदू म्हणून आज जे हांगा लोक जमल्यात, आज स्थानीक आमदार हांगा मिसींग आसा. आज मुख्यमंत्री कित्याक हांगा पावूना. आतां सकाळच्यान हें झाड कापप चालू आसा मरे. मुख्यमंत्री खंय आसा? काय फक्त तुमी इव्हेंट करत रावतले? जो मंत्री वचून फक्त भांगरा डोनेट करता देवळांनी तो खंय गेलो आज? ताणें हांगा आज येवपाची गरज आशिल्ली. तुम्ही कर्नाटकाक, मँगलोराक, कोल्हापुराक वचून देवस्थान करनाका. जे गोंयचे आमचे स्थानीक देवस्थान आसा ते सांबाळा. ओके, थँक्यू. अरे हांगासर कितकी वर्सां हांव 50 वर्सां येयला हांगासर. हांव भिटणचो भिटणा साकून हांव हांगा येयलो भुरग्यांक लागून कॉलेजीक इस्कॉलान घालूंक जाय फातिमाच्या. आनी हांव हांगासर रावता. म्हजी भुरगीं बायल भुरगीं सगळीं जाण ह्या ताच्यान वयता आसतना हेका नमस्कार केले शिवाय वचनाशिल्लीं. म्हणटून आतां हें कितें जालें? कोणाचो फायदो? गांवकाराचो फायदो, गव्हर्मेंटाचो फायदो काय पुलिसाचो फायदो? हें कितें? हें म्हाका बिलकूल आवडूंक ना. हांवें तुमची मुलाखत हांवें टीव्हीचेर पळयलें वजळ बसून. म्हजे कडेन जायना जालें त्या म्हणून आतां म्हाका उलयल्यार म्हाका खूब विकसन जाला. हेणी केला पळय मंदिर की मूर्ति जो गाँव के बाहर से ब्राह्मण आए हैं वो निकाल रहे हैं. बाकीचे लोक कित्याक भायर सरलो दिसता आमकां? ना सरल्या खूब जाण सरल्या खूब. म्हणजे हांव कितें हो स्वामी येयला कितें तेणें म्हाका शब्द दिल्लो कितें तो शब्द तुजो खंय गेलो काय म्हणून हांव विचारूंक येयला. बाकीचें म्हाका कांयच लागना. उत्तर मेवलें? उत्तर तेणें सांगलां आतां थोड्याच टायमान मेळटलें. आतां पळोवया कितें मेळटा आनी कितें ना आमकां तें पळोवपाचें न्ही. हांव 40 वर्सां हेवटेंतल्यान म्हजें हेवटी मरे घर. हय हय पळय हे ते डॉक्टर लोवंडे आसा न्ही तेज्या ऑपोजीट. बाबा कितलीं वर्सां तुमकां? म्हाका 80. हय. देवळाचे कशे तरेन एक्सपिरियन्स तुमकां येयलेले इतल्या वर्सांनी? वर्सान वर्स पुजा जाताली हांगा. सद्दां आमी आयतार बुधवार हांगासर हे दवरताले काकाडो पेटोवन दवरताले येदो मोठो. एक जागृत देवस्थान आहलें. कशा तरेन आनी आमचें कितें आसा? आमकां कितें घरान अडचण येयली कितें येयलें जाल्यार हांगा येवन आमी देवाक पांयां पडटाले. देवाक तूं आमकां राख. आनी ते राखून आमी सांगून घेवन गेले म्हणटकूच आमकां समाधान मेळटालें. तुमच्या भुरग्या बायल भुरग्या सगळ्यांक समाधान मेळटालें. आनी अशे परिस्थितींत हांव आशिल्लो हांगासर. पूण आतां सकाळ फुडें आमी पळयलें हें कितें? सत्यानाश फुडें सरलें मरे. मंदिर को हाथ लगाया है. बाबा आता हो राखणदार काप्रेश्वर तर एका दुसऱ्या जागेर व्हरोंक दवरूंक शकता? दुसऱ्या कडेन रावूंक शकता तो? म्हाका काय कळटा काय विचारता. ग्रामदेवाक वचून विचारात पयलीं. एका व्हरून दुसरे कडेन दवरता म्हणून आमी व्हडले देव न्ही रावूंक शकता आनी कोण शकता काय? कोण ठरयतलो? अरे ग्रामदेवाक विचारात पयलीं करता आसतना थंयचो शब्द घेतला ग्रामदेवाचो आनी हे केला हांगासर. पयलीं आशिल्ली तेज्या भायर हेजीशी आशिल्ली श्रावण म्हयन्यान सद्दां वर्सान वर्स पुजा जाता मरे. आमी सगळे जाण गांवचे पयशे काडटात. अरे नाग सुद्धा आपडले म्हणून सोडचो ना तुका तो. नाग आपसून मेला सुद्धा सोडचो ना. नाग आपडटा देवाच्या फुड्यान. कशें आसा?
आता वचून आमचे धा कापडच्या देवा म्हणल्या 10 कापडच्या रिटर्न तू एकले गेले आणि 4 जण Ladies first, no? Ladies first. सर पळयता तुका कन्सेशन भाऊ मागच्या सायडीर राहा गरमेच्या सर कोण आहा ब्लॅक ना ना तो कॅमेरामॅन भितर कित्याक सेपरेट बट थोड़ा साइड में काम करना कैमरे के सामने आना पूरा मोठ येतं ना असं असं आम्ही शूट केलं आम्ही होता है कैमरामैन कैमरामैन साइड में साहिल लाइव आ गई सर आले ना टाइम त्यांच्याकडे घेण्यात आलं चूक झालं
कॅब येतात मातशें भितर ते मोबायल करतले आतां काडटा आसतना राजस्थानात येयला म्हाका पळयता सोलून घे पळय आमी खंय डिस्टर्ब करना फक्त शूट केला तुम्ही दुखलं नाका दुखल्लें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जातलो शूट येवचें ना तुमकां फाटसून दुखलतले सर आमकां मागीर ताप फाटसून ते जाल्यार तुमकां दुखलतले उदीक जाय आसलें
आमचं झरणे का त्यांची सोय तुम्ही एम्बुलन्स साईराम लागला साडीनं वारे फक्त बाळा काय दाट किती काढतात ते माझं मन छान करतात ते छोटे खाण्याला छान जाऊन जाम सकाळी सकाळी 5 ड्युटी पर सकाळी हा सांग असं धरे
सॉरी पाय लागले पाय लागले सगळे डाउनलोड करतो ये लोग की माया आम्ही येतो अरे आमच्या गोयात आम्ही पोरगी जावया खातीर तुमी प्रॉब्लमान पडटा सरकारचे जावय जे आतां कॉन्ट्रॅक्टर पळय तुमी प्रॉब्लेमान पडटा जावयांक कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी तुमकां कोण सांगता परत जावय म्हणून गो BJPचो तेणी आनी साश्टाक नमस्कार घातला चला मरे फाल्यां परवा कितले उरल्या आता भाजपाल्या मिळपाची कितले नाश्ते काय माहिती